मोगाच्या बाबा भयणांनो, अमेरिकाचो फामाद प्रवचणकार बिशप फुलटन शीन अशें म्हणो, जेजू ह्या संवसारांत येता आनी आमी जल्मता हाचे मदें एक मोठी अंतर आसा. जेजू ह्या संवसारांत येयलो, हांव रावोंक येवंक ना, हांव मरूंक येयलां. आय एम कम नॉट टू लिव बट टू डाय. पूण मनीस ह्या संवसारांत जल्माक येता तेन्ना सदांच हांगासर रावंक येयल्ल्या भाशेन जिवीतभर सगलो पुरुमेत करता. गिरेस्तकाय एकठांय करूंक, व्हडलें घर बांदूंक सगळें म्हजे कडेन आसा. आतां 8-15 दीस पर्यंत घरांत भितर रावून म्हज्या कुडांत दारां गेटी सगळ्यो बंद करून म्हाज्यान सुस्त राव येता. म्हाका कोणाचीच गरज ना, देवाची पर्यंत म्हाका गरज ना. सगलो पुरुमेत आज आमी करता आनी मनीस हो घरांत भितर मेलो पर्यंत जाल्यार कोणाक गमचें ना. सादे उतरांनी आमी सगळीं एकमुडी रावंक सोदता. आय वॉन्ट टू बी सेल्फ सफिशंट. आय डोंट नीड एनीबडी. देवाची पर्यंत गरज ना. असलो स्वभाव घेवन आमी जियेता. पूण खरेपणी आमकां मनशांक एकामेकाची गरज आसा आनी ह्या आधुनीक काळार अदीक गरज आसा. आमकां देवाची गरज आसा. वी नीड गॉड. आज कितलो मनीस एकसुरपणान, पिडींत, अस्कोतायेंत, ओत्मीक पिडेक पर्यंत सांपडून जिविताक सांडटा. ह्या पासत मनशाक मनशाची गरज आनी देवाची गरज. आनी आयचो विशय आमी घेतला, सांगाता आमच्यांनी वाचूं येता. जेजूच्या पावलांनी बागियोंत फ्रांसीस सावियरा भाशेन बेटे वरवीं मिसांव पाडुया. एकामेकाची गरज बेटे वरवीं आमी पाडूं येता. वी कॅन सॅटिस्फाय आवर नीड बाय मीटिंग इच अदर, विजिटींग इच अदर. देव तर आमकां भेट करूंक येताच. आदाम एवी वरवीं देवाची भेट मनशाक जाली. आब्राम ताचे कडेन भेट करून पोरजां देवान विचून काडली आनी पोरजां चोरोवपाक जायते प्रवादी फुडारी उत्पन्न केले आनी देवान दिल्लें उतर बासावणी पाडूंक ह्या फुडाऱ्या वरवीं देवान ही पुर्जीक तयार केली. शेकी काळ भरल्या उपरांत जेजू खुद आपूण मनशाक भेट करूंक येता. आदल्या कोरांत इजायास प्रवाद्या वरवीं आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जायतें आयकलें. देव मनशाक भेट करता तेन्ना देवाचें बरेपण मनशाक फावो जाता. देवा मनशाच्यो सगल्यो गरजो देव सांबाळटा. मनशाक सांगात दिता. मनशाचें जिवीत लावू करता. सगळे तरेची पिडा, अस्कोताय, दूख, एकसुरपण देव पयस कोत्ता जेन्ना देव मनशाक भेट करता. जेजूचें जिवीत जालें भेट करून सांगात दिवन मनशाक. ओदी करून अस्कोत आसात
पिडेंत आसात, एकसुरी आसात, दुखी आसात, तांच्या जिवितांत जेजून सांगात दिलो, पेकोवणी दिली, बोगसणें फावो केलें, जिविताक बोरवासो दिलो, जिवीत लावू केलें. जेजू जालो सुरगुंडार दर एका मनशाक. जेजूचे भेटे वरवीं बेऱ्यांक कान आयकूंक मेळ्ळे. मोने आसा तांकां उलोवंक जेजून जीब दिली. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजून ह्या कुड्ड्यांक नोदोर दिली. जेजून तरेतरेचे वायट पयस करूंक मनशाक सांगात केलो. बाबा बिणानू, जेजू भाशेन वाग्युंत फ्रांसीस शावेर हाणेन आपलें जिवीत एक बेटेचें जिवीत केलें. तो चलत रावलो रस्त्याचेर, ताणें जेजूक मनशाक दिलो. सुपिल्ल्या भुरग्यांक तांकां दोतोवन शिकोवन जेजू तांकां दिलो. कुटुंबांनी भेट करून कुटुंबाक ताणें जेजू फावो केलो. कुटुंबांनी वेताना ताचे भेटेंतल्यान अशें घडटालें. वेताना तो पोरजेच्या दारांतल्यान भितर सरतालो, पूण भायर सरतना तो तांकां जेजूच्या दारांतल्यान हाडटालो. वाग्युंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत भेटे वरवीं ताणें जेजूक मनशाक दिलो, संवसाराक दिलो. आज भाव भयणांनो, आमी ओळखून घेवंक जाय की आमकां एकामेकाची गरज आसा म्हणून, आमकां देवाची गरज आसा म्हणून, आनी ही गरज आमी पाळूंक आमच्याच जिवितांत तरेतरेच्यो वण्टी आनी दुर्गां बांदल्यांत. आमी एकमुडी एकसुरी जाल्यांत. आदल्या काळार बाय थोडो पियाव दी अशें म्हूण शेजाऱ्यांगेर आमी वेताले. एकामेकाची गरज आमकां पडटाली, एकामेकाक आदार दिताले आनी खुशालकायेन हें जिवीत आमी जियेतले. आतां आमकां दिसता एकामेकाची आमकां गरज ना म्हणून, पूण खरेंच आमकां गरज आसा. हें आमी ओळखून घेवन आमचे भेटेंतल्यान आमचो मोग, आमचें काळीज आमी एकामेकाक दिवंक गरजेचें. आमची भेट म्हणटा तेन्ना उणीच पवित्र सभेचे फुडारी तांची भेट जावंक जाय, पूण आमी सगळीं गृहस्थी भाव भयणां आमी एकामेकाक भेट दिवंक जाय. पवित्र सभेचे तरेतरेचे संस्थांनी आमी आसात, तांचे वरवीं आमी एकामेकाक भेट दिवंक जाय. आमची भेट जावंक जाय आमच्या पेल्याक सांगात, पेल्याक आदार, पेल्याची दुखेंत आमी तांकां बुजवण दिवंक, एकसुरपणान आमी तांकां सांगात जावंक, पिडेंत आसता तांकां आमचे वरवीं पेकोवणी फावो जावंक, आमची भेटी वरवीं आमच्या भाव भयणांक देव मेळोवंक जाय. आमची भेट आमी कोणाक कोणाक करतले. जायतीं पिडीस्त आसात हॉस्पिटलांनी, कुटुंबांनी. आज कोण ना आदार दितलो. कितलीं जाणां घरांत एकसुरी आसात, पिडीस्त आसात, भुरग्यांनी सोडून दिल्यात. ह्या भाव भयणांक आमचो सांगात म्हणल्यार तांचें जिवीत बोरवाशान बोगतलें. ओस्कोत आसात, दुखी आसात, जिविताक घुस्पल्यांत, सांडल्यांत.
ह्या भाव भयणांक आमची भेट अदीक गरजेची. दुखी आसता तांच्या दुखांत आमी वांटो घेवंक गरजेचें. खुशाल आसता तेन्ना तांची खुशालकायेंत आमी वांटो घेवंक मातशें आगोड जाता, पूण तें गरजेचें. सुखांत दुखांत एकामेकाक आमी सांगात दिवंक हें आमकां गरजेचें. आमच्या जिवितांत आमी तो जेजूचो उपकार जातले जाल्यार वाग्युंत फ्रांसीस शावेरा भशेन ताचें जिवीत भेटेचें जालें, जेजूक दिवपाचें जालें, तेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमी जेजूक दिवंक पावतले. वाग्युंत फ्रांसीस शावेरान जेजूक संवसाराक दिलो, दर एका मनशाक भेट करून, दर एका काळजान जेजूचो मोग वांटून, ताचे मजतींत ताचे भाशेन आमी आमच्या पेल्याक अदीक करून दुस्मान म्हणटा ताका भेट करून, गरज आसा ताका भेट करून आमी जेजू दिवया आनी भाशेन आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जावया. आमेन.